जेजूच्या पावलांनी चलूंक मानेवंत आग्नेल आमकां एक नामणो हो आसा विशय मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाचो. जेजून आपल्या आपोस्तलांक आपयले तेन्ना जेजूच्या आपोस्तलांनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकिरीत आपोवणें दिलें. आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या आपोस्तलांक आपयले. एकचारान आनी सहभागिलीपणान मानेवंत आग्नेलान आपलें जिवीत तो जियेलो. गवळी कसो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानेवंत आग्नेलान वांटो घेतलो. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां एक नामणो. तर येवया, पिलार येवया. पाद्र आग्नेलाची 90 आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया. आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानेवंत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया. Hello, I'm Father James Kubicki, and here in Wisconsin where I live, all the leaves are off the trees. I know some people find this depressing. For them, the trees look dead and aren't as beautiful as they are in the spring when the new leaves pop out with a light green color, or in summer when the trees are filled with leaves, or especially in autumn when the leaves are ablaze with fiery orange and red. But for me, each of the seasons has a particular beauty, and I've come to appreciate more and more November. I especially like seeing the bare branches of trees outlined against the early evening light. Somehow, they remind me of prayer, that even nature expresses the longing of all creation for God. The bare branches reach up to the sky, to the heavens, much like hands and arms raised in prayer. And in their own way, these living beings, the trees, give glory to God simply by being what they were created to be. I can't help thinking of what St. Paul wrote in his letter to the Romans chapter 8. Creation awaits with eager expectation the revelation of the children of God, in hope that creation itself would be set free from slavery to corruption and share in the glorious freedom of the children of God. Those bare limbs of the trees tell me something of this eager expectation on the part of all creation for the new heavens and new earth that God has promised through His Son. I see those trees silhouetted against the early evening sky and think of how they're stretching themselves toward heaven. And that's what we all need to do as well. We and all creation are made not simply for this earth, but for heaven. And we should stretch ourselves with eager expectation for it. गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1. A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार तुका वंदून मान करून तुझ्या काळजाक सोतोस दिवच्या एकाच मोलान एकाच काळजान
तुझे मुखार आम्ही येतो एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आम्ही येतो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी खेरीत भाशेन मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो उगडास करून ही परब मनयता. खेरीत भाशेन मागुया आमकां मान्यवंत पाद्र आग्नेल बेगीनूच सांत जावन मेळूंक आनी ही मिलाग्र जे मिलाग्रींची गरज आसा एक सांत म्हणून आमकां तो मेळूंक ती आमचे सवें घडूंक आमी मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन तुमची जण एकल्याची मागणी मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचे मजतीन देवा मुखार दवरात. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ले जोकी आनी उर्सुला त्रावासो हांच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. तशेंच आमचे मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आमचे फिरगोजेन फ्रांसीस वेलिंग्टन वाज आनी स्विझल फेर्नांडीस लग्नाचो संस्कार जोडटात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे चिकालीचे कोमदादी पासत मागुया. आदली कमिटी तशेंच आतांची कमिटी आनी सगळे जे मेंबर्स आसात तांणी भोव करून आमचे इगोर्जे सवे नीत करूंक आनी अनीत करिना जावंक तांकां सगळ्यांक देवाची कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सांगे हांगासर जे शेतकार आपल्या शेतांनी IIT नाका म्हूण झुजतात तांणी कितें भाशेन आपणा पासत मागूंक लायला. जेन्ना मेशू डिकॉस्टा हो कावन्सिलर जो लोकां बराबर रावन तांकां सपोर्ट करता देखून ताचेर तडीपार नोटीस काडलेलो आसा सरकारान, जाल्यार जे कोण लोकां पासत आनी बऱ्या पासत वावुरतात तांचेर असले नोटीस काडिना जावपाक आमच्या गोंयच्या सरकाराचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनीक हें जें लोकां वाटेन जें चुकीचें आमचो सरकार करता तें पयस करूंक आनीक नीत आमच्या लोकां सवें जावंक आनी जें कितें बरें आसा तें आमच्या लोकांक मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, क्रिस्तालिना जॉर्ज, दाबोली जुआनिता वाज, आल्त दाबोली लुकस रिबेलो, पेंटा जुजे फ्रांसिस्को जोझफ ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां सगल्यांक उलो मारला आनी मान्यवंत पाद्र आग्नेल खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक एक देख एक यादनीक कसो जेजूच्या पावलांनी तो चल्लो आनी आपणाक हाल आसलेल्यांक भोव करून सिमिनारिस्तांक तशेंच ज्या ज्या गांवांनी ताणें वावर केलो थंयसर सगल्यांक जेजूच्या पावलांनी चलूंक ताणें शिकयलें. तर आमी जायते पावटी क्रिस्ती भावार्थान जियेता आसतना आमकां जें कार्य आसा आमच्या जिवितान जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी दुसऱ्यांक शिकोवंक जेजूच्या पावलांनी चलूंक घडी आमी फाटीं उरल्या, घडी आमी उणी पडल्या. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंचर्गी आनी शांतिकाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता
आमी तुका दिनवासतांव तुज्या तोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज आमी मागुया आमचे गोंयचे पिलार संस्थे पासत जे याज्ञीक आसात, ब्रादर्स आसात, सिस्टरी आसात, भोव करून जीं कोण मिसांवाच्या गांवांनी वावर करतात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावरा वरवीं जायतीं जाणां क्रिस्ती भावार्थाक एकवटूंक आनी क्रिस्ती भावार्थाक तांणी वेंग मारूंक आमी मागुया. हे मिसांव चलयतल्या ह्या आमच्या पिलार संस्थेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रार्थुया. भोव कोनवाळ्या देवा, मान्यवंत पाद्र आग्नेलान जेजू क्रिस्ताची उतरां वरती गिरेस्काय लोकां मदें परगट केली. ताचे विनवणेन जेजूक अदीक ओळखूंक आनी बऱ्या करण्याची फळां दिवन शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे विस्वाशीपणान तुजे मुखार चलूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. प्रकासनेच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हाका जुआवाक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हळ्यार अर्जेंटिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया उजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करून सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सतावंक तांकां पदवी आसा. आपली कोवायकी तांणी दिवन जातोच पातालांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जेवेशी मारतली आनी तांच्या दोन्याक कुर्सार किलायलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची कुणायची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पर्जाची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समोरूम करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितली, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगळी बारी कांपली. तेन्ना तांणी स्वर्गांत तावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गांत चडले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाखाणटा. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाखाणटा. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाखाणटा.
तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयती करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटा. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जोयत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटा. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, उमरण परजोळयलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो: गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक ससोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7य जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पतीन ती जातली? जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्यां लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्तीं जालोलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात, दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतीं जीवन जातात म्हूण मोइजेसानूच झिलकुटाची खबर सांगतातूय दाखयलां. थंय तो सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. शास्त्र्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, आयज मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो आमी उगडास करता तेन्ना 95 वर्सां तो स्वर्गाक जल्मल्यार जातात. 95 इयर्स. आयज सुरवातेक आमी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर
अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर हांचो व्हिडिओ घातलेलो आनी तातूंत केरीत भाशेन हो यादनीक उगडास करता नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान. आतां हो नोव्हेंबराचो म्हयनो. भोव करून ज्यो वेस्टर्न कंट्रीज आसात थंयसर झाडां कशीं दिसतात. ह्या झाडांक आतां पानां नात, पानां सगळीं झडलेलीं आसात. डेसिडस प्लांट्स अशें तांकां म्हणटात. सगळीं पानां झडलेलीं आसात आनी हीं पानां जीं झडलेलीं आसात हीं झाडां मरूंक ना. तीं झाडां आजून पासून जिवीं आसा आनी हीं झाडां रावता आतां आपली नवी कोमरी फुटोवंक. मागीर स्प्रींग सिजन येतलो, नवी कोमरी फुट्टली आनी तेन्ना हें सगळें जें आतां सुकें सुकेंशें दिसता आनी झाडां जीं पानां नासलेलीं आसात तीं वेगवेगळ्या रंगाच्या पानांनी पासून भरतलीं आनी मागीर बरें दिसतलें. आमचीं जीं कोण घरचीं भायर आसात तीं आमकां तांचे फोटोय काडून धाडटलीं. वेगवेगळ्या रंगाचीं झाडां, वेगवेगळ्या रंगाचीं पानां, तीं बरीं दिसतात, बरीं मांडलेलीं आसात. तें आमकां पळोवन बरें दिसता. थंयसर जीं कोण रावतात तांकांय ह्या झाडां बराबर बरें दिसता, एक नवें जिवीत. भाव भयणीनो, आयज करीत भाशेन आमी मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो उगडास करता आसतना हेंच नवें जिवीत, नवी कोमरी दुसऱ्या सवें हाडूंक पाद्र आग्नेल वावुरलो. निमणो आपलो प्रवादीक ताळो वो आपलें प्रवादीक काम करता आसतना तो ह्या संवसाराक अंतरलो. रायतूरचे सिमिनारीन जेन्ना सेरमांव करतालो तेन्ना त्या पुलपिटान सेरमांव करता आसतना काळजाचो आताक येवन तो सोंपता. पूण निमणो वेळ पासून आपलें कार्य करता. आनी आयज जरी तर आमी म्हणटा मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचे देखीन आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आपयल्यान, जाल्यार जेजूच्या पावलांनी चलूंक म्हणल्यार जेजूच्या मिसावान आनी जेजूच्या कार्यांत आमी एक जावप. आनी जेजूच्या कार्यान एक जावंक आमकां सगल्यांक विचून काडल्यान जेन्ना आमी आमचो बावतिज्म घेतला तेन्ना तावन आमकां जेजूच्या त्रिपेट कार्यान भाग मेळ्ळा. आमी भागीदारां जाता. ट्रिपल मिशन ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजू बराबर यादनीक, जेजू बराबर प्रवादी आनी जेजू बराबर आमी राय वो राजा राणी, प्रिस्ट, प्रॉफेट्स अँड किंग्स. तर मान्यवंत पाद्र आग्नेलान आपल्या जिवितान तें करून दाखयलें. बावतिजमान सगळ्यांच्या यादनीकपणान ताका वांटो आसा खरो, पूण देवाचो ताळो आयकून तो यादनीक जालो आनी संस्कारलेलो यादनीक जालो. म्हणटच आमच्यान संस्कारलेले यादनीक जावन वो कॉमन प्रिस्टहूड जी आसा तातूंत भाग घेवन आमच्यान ह्या जेजूच्या कार्यान मिसळ जावंक जाता. आनी एक यादनीक म्हणल्यार भेटयता, देवाक अर्पण करता आपणाच्या नांवान आनी परजेच्याय नांवान. जे कोण संस्कारलेले यादनीक न्हय तीं भेटयतात दिसाच्या दिसाक आपलें जिवीत, आपले सूख दूख कश्ट त्रास जिविताचे जे आसात, आपल्यो मांडण्यो ज्यो आसात हे सगळें देवाक भेटयतात. तेच बरोबर यादनीक एक मध्यस्ती देवा मदें आनी परजे मदें. जाल्यार आमकांय सगल्यांक हो सयेक आसा आमी मध्यस्ती जावपाक. भोव करून जीं कोण पयस सरून गेल्लीं आसात, कांय कारणाक लागून घोडये देवा कडली तांची फ्रेंडशीप आसा ती चुकल्या पातका वरवीं. तर तसल्यांक भोव करून चुकलोल्यांक वो वाट चुकून वेतोल्यांक आमी जेन्ना मध्यस्ती जाता आनी परतून तांकां जेजूशी हाडटा, परतून तांकां देवाची वाट दाखयता, तेन्नाय आमी ह्या यादनिकी वावरान वो यादनिकी कार्यान आमी भागीदार जाता. मान्यवंत पाद्र आग्नेल एक प्रवादी कसो बरें प्रवचन करतालो. देवाच्या उतराची बरी मोडणी करतालो आनी लोकांची काळजां आपल्या सेरमांवांतल्यान हालयतालो. म्हणटच एक प्रवादी कसो आपलें उतर ताणें देवाचें उतर सगल्यांक पावयलें. आनी म्हणलां तशें निमण्या वेळार पासून निमणो वेळ एक प्रवादी कसो आपलें कार्य करता आसतना देवान ताका आपणाशी आपोवन व्हेलो. भाव भयणीनो, आमी जायतीं उतरां उलयता. आमी उतरां उलयतात तीं आमचीं जण एकल्याची काय आमी उतरां उलयता तीं देवाचीं, हें समजूंक आमकां क्रिस्तांवांक एकदम गरजेचें. जरी तर आमी बावतिज्म घेतलेलीं मनशां जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी वाचता जाल्यार पवित्र पुस्तकांतलीं आमी उतरां आयकता वो ताचेर सेरमांव आयकता जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान जीं भायर सरतात उतरां
आनी आमच्यो कोरन्यो ज्यो दुसऱ्या सभेक घडटात त्यो प्रवादीक जावपाक गरज. आनी एक प्रवादी म्हणटा तो जें कितें चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारता, वो जें कितें चुकीचें आसा तें दाखयता. कित्याक देवाचें उतर दोनूय वाटेन पाजलेल्या तोरसादी सारकें. काळजाची खोलायेक तावन पासून तें वेता आनी जें कितें चुकीचें आसा तें दाखयता आनी बरें आसा तें घेवंक आमकां शिकयता. तर मान्यवंत पाद्र आग्नेलान देवाचें उतर घेवन आनी आपलो प्रवादीक ताळो उबारता आसतना हेंच केलें. मान्यवंत पाद्र आग्नेल जेजूच्या रायपणानूय भाग घेता आनी जेजूच्या रायपणान भाग घेवन सेवा करप. एक आत्मीक गुरू कसो तो सिमनारीन, रायतूरचे सिमनारीन वावर करतालो, तेच बरोबर दुसऱ्या सभे वचूंक ही पिलारची संस्थाय तांणी घडली. बो करून जांकां देवाचें उतर मेळो ना तांची सेवा करूंक, जे कोण गरीब आसात, जांचे सभे कोण पावना, असल्या सभे ही सेवा करपाक आयज हे पिलार संस्थेंतले जायते यादनीक, जायत्यो सिस्टरी, जायते ब्रदर वेगवेगळ्या गांवांनी, आमच्या भारताच्या गांवांनी तशेंच आतां भारताच्या भायरूय आपलो वावर करतात, सेवा करतात लोकांची. जाल्यार हे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकांय जण एकल्याक भाव भयणीनो आपयला. आमी घोडे सगळीं पिलारचे संस्थेक घोडे आमी भरती जावची ना. वो घोडे आमकां भारताच्या भायर मिसांवांच्या गांवांनी वावर करूंक घोडे वचोंक मेळना. पूण दिसाच्या दिसाक हे मिसांव आमच्या घराब्यांतूच एकामेका सवें करूंक आमकां कितलो सोयीक मेळटा. बो करून कोणूय आमच्या घरान दुखवलेलो आसा, पिडेंत आसा, वो आमच्याच घरान जाका सेवेची गरज आसा तांचे सवे आमच्या घराब्यान पयले सुवातेर ही सेवा करूंक आमकां सोयीक आसा. जरी तर आमकां वाज येता, थोडे फावटी आमकां वीट येता, थोडे फावटी आमकां आनी कितें कामां आसा दिसता, तेन्ना ह्या आमच्या बावतिजमाची आमकां ह्या त्रिपेट वावरान जें भागीदारपण दिल्लें आसा तें जिवंक आमकां उत्तेजन जावं आनी आमच्याच घराब्यान आमी एकामेकाची सेवा करूंक, जावं आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरन्यांनी, बो करून एकामेकाक समजून घेवंक. आयज चडशें आमकां आमच्या घराब्यांनी जीं केस्तांवां जातात तीं आमी एकामेकाक समजना, मिसअंडरस्टँडिंग्स. एकलो आपआपणाचें चिंतता, एकलो सांगपाक सोदता एक, दुसरो समजता दुसरें, आनी मागीर आमी एकामेकाचो रागूय धरून रावता. थोडे फावटी आमचीं उतरां जीं भायर सरतात तीं एकामेकाक अपमानाचीं जातात, दुखयता आमी एकामेकाक. जाल्यार असल्या वेळार जेन्ना आमकां ह्या रायपणान वांटो दिल्लो आसा, सेवा करप म्हणल्यार जायते फावटी आमीच खालती जावप, जायते फावटी घडये आमी सारकीं आसा, दुसरो आसा तो घडये चूक करता. जाता ते भाशेन आमच्या उतरांनी आनी कोरन्यांनी आमी आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांक वा आमच्या घरच्यांक वा हेरांक दुखय न जावपाक आमी जेन्ना प्रयत्न करता तेन्ना जेजूच्या ह्या रायपणांतूय आमी वांटो घेता. तर भाव भयणीनो, ही सेवा चाकरी आमी करून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां जेन्ना कृपा मेळटा तेन्ना देवाचें उतर आयज आमी आयकलां. जायते फावटी आमकां आडकोडी, जायते फावटी आमचेर आड वेतात. हे प्रवादी आयच्या प्रकाशनेच्या पुस्तकान जें आमी आयकलां, हे प्रवादी आपल्या उतरांनी जें कितें वायट आसा, चुकीचें आसा तें सगल्यांक सांगताले. आनी ते जेन्ना मेले तेन्ना थोडीं जाणां खुशाल जालीं, कित्याक तांणी ह्या संवसाराक वा ह्या संवसाराच्या मनशांक आपल्या उतरांनी आनी आपले शिकवणेन कोनिश्टाय हाडलेली. कोनिश्टाय म्हणल्यार ही काळजाची दूख, हांवें वायट केलां म्हणून. जाल्यार ते मानून घेवचे सुवातेर जे कोण सांगतात तांचेर जायते फावटी लोक आड वेता. बो करून तूं प्रवादीक तुजो ताळो उबारीत जाल्यार लोक आड वेता. जाल्यार असल्या वेळार आमी भियेनासतना देवाचो वावर आमी करता तेन्ना तो सदांच चालू दवरूंक. जेजूकूय प्रश्न केल्ले, जेजू जाय तें शिकयतालो आनी हे सादुकी आनीक धर्मशास्त्री जेजूक प्रश्न करतात. आयचो प्रश्न आसा पुनर्जीवनपणा विशीं. तांकां ह्या प्रश्नाचो जबाब जाय आसलो म्हूण न्हय, पूण जेजूक सांपडावंक, जेजूक धरूंक एके भाशेन, वो ताका एका गोंदळाक सांपडावंक तांचो प्रयत्न आसलो. तरी आसतना जेजू असले सगळे जबाब दिता. आनी मान्यवंत पाद्र आग्नेला सवे भाव भयणीनो, आयज जो प्रश्न तांणी विचारला, कोणूय एक भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार हो प्रश्न घालपाक ताणें उजार केलो, तो भुरग्याचेर तावन सुरू जाता. जाल्यार मान्यवंत पाद्र आग्नेला सवे जायतीं जाण
आपणाक भुरग्यांचे देणे दी म्हूण जायते जाणी मिलाग्र मागतात. भुरगे देवाचें देणे जाल्यार ह्या देण्या वरवीं हो प्रश्न जो येवचो नासलो जाल्यार ती कोणाची बायल जातली. जरी हो प्रश्न गरजेचो न्हू तरी पूण तो प्रश्न जेजूक सांपडावंक घातलेलो जाल्यार भुरग्याचें देणें बो करून जीं कोण मागतात, जीं कोण लग्न जावन आजून पासून तांकां भुरग्याचें देणें फावूंक जावंक ना, तसल्याय पासत आमी मागुया. तर आयच्या दिसाक मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो आमी उगडास करता आसतना आमचे मदले, आमचे गोंयचे जायते जाण आनीकूय भुरगे आनी आमचीं भुरगीं ह्या भाग्योंत जिविताक फावो जावपा सारकें जिवीत जिवंक आनी देवाचें आपोवणें तांणी मानून घेवंक आमी हे भेटेंत मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. Kalvarat soyon onon bapa Bedichir porot atang sata Tu sots mo galbut Tobe toita Takahek vota Igos mata Mokal Bapa Doyal Notre Ibetroni Manun Tuke Mokal Bapa Doyal Notre Ibetroni Manun Tuke. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारांक सर्वेस्पोर मानून घेवन बोमोगाळ बापा, मान्यवंत पाद्र आग्नेलाच्या दिसाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. स्वामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो आयज उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय, उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी एकादशींतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगात न्ही तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूच्या पावलांनी चलूंक जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमी भागीदारां. तर दिसाच्या दिसाक आमकां सोयेक मेळटा ते भाशेन आमी ह्या त्रिपेट कार्यान जेजूच्या याज्ञिकपणान, जेजूच्या प्रवादीकपणान आनी जेजूच्या रायपणान वांटो घेवंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा जेजूच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमयांतले म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हाका पवित्र कर ख्रिस्ताचे कुडी मोशें तारण कर. ख्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नानोय म्हाका उदकांत गडगडाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करा. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोर. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवंक नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशेय तूं म्हाका फर्माय. भोगता सांगाती तुका वांगडच्या. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, मान्यवंत पाद्र आग्नेलाच्या दिसा संतोसान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून
शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाव भयणीनो, फाल्यां सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार आनीक क्रिस्त रायाची परब आमी मनयता. आमचे इगर्जेन मिसां सदांचे भाशेन जातली. गायन करूया. F7 पेज नंबर 88. F7. जेसूक आमचे मोते दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलयांनी पोर्तुगारा ताच्या मोगाक मनशाची खूण. जेसूक आमचे मोते दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलयांनी पोर्तुगारा ताच्या मोगाक मनशाची खूण. जेसू चलो मोगारो